नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. पर्यावरणाचेर मनीस हो सदांच डिपेंडेड आसता आनी म्हणून त्याची जतनाय करपाचें काम आमी सदांच करूंक जाय आनी तें आमचें कर्तव्य आसा. आयज जागतीक पर्यावरण दीस आनी ह्या दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन जाता. तशाच प्रकारे कॅम्स ग्रूप ऑफ कंपनीज ही दर वर्सा पर्यावरणा खातीर पर्यावरणाच्या जागृकते खातीर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन करता. आम्ही सध्या आसा वेळगे पंचायती कडेन आनी हांगासर सध्या कॅम्पद्वारे एनवायरमेंट डेच्या निमतान कार्यक्रमाचें आयोजन आसा. सो ह्या कार्यक्रमा बद्दल जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा आसा डेप्युटी सरपंच मॅम. तुमचें स्वागत आसा. आज जागतिक पर्यावरण दिवसाचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता हांव. आणि त्या निमतान आमी हांगासर वेळगे ग्रामपंचायत आणि कॅम्प कंपनी पणजी जी आसा तेंच्यांनी आमी हांगासर एक क्लिननेस ड्रायव करपाचो अशें म्हणून ठरयलां. आणि ते आतां आमी हांगासर जे रस्त्या सायडीक जे कोयर उडयल्लो आसता प्लास्टीक ते आमी सगळे निवळ करतले. आणि त्या निमतान आमी एक लोकांक अशें सांगूंक सोदता की जे पंचायत कितें तरी करतलीच त्या बरोबर आमची सुद्दां एक प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा की जे आमी कितें प्लास्टीक वापरता ते भायर उडोवप न्हू, ते एक तेचो खंय तरी एका जाग्यार दवरप जेणे करून पंचायतीकूय तेंचो हेल्प जातलो आणि आमचें पर्यावरणय मातशें स्वच्छ नितळ दिसतलें. आणि ही एक पंचायतीच्या तर्फे आणि एक नागरीक म्हणून सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा. आणि आमी सगळ्यांनी मेळून जर एक आपली जबाबदारी अशें समजून जर काम केलें जाल्यार आमकां अशें हे दीस मनोवपा पडचे ना की त्या दिसा येवन आमकां कितें तरी क्लिनींग करचें पडटा आणि तो दीस साजरो करचो पडटा. त्या पेक्षा डायरेक्ट आमी फोटो घेवंक शकता की आमचें हांगासर पर्यावरण कितलें बरें आसा. इतलें हांव सांगूं सोदतां. आमच्या वांगडा आसा कॅम्प ग्रूप ऑफ कंपनीजाचे युवराज सर. आयज हांगा बेळग्या गांवान क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जालो, सो त्या बद्दल आमकां मातशें सांग. आयज जागतीक पर्यावरण दिवस आणि ह्या जागतीक पर्यावरण दिसा आमच्या कंपनीन कॅम्प ग्रूप ऑफ कंपनीज तर्फे डिफरंट प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. तेजोच एक भाग म्हणून आयज आमी वेळग्या पंचायती वांगडा एक क्लिनअप ड्रायव्ह ऑर्गनायज केलो. सो सकाळच्यान आमी वेळग्या पंचायतीच्या गांवान वेगळ्या पंचायत प्रिमायसीस, स्कूल, बालभवन, मेडिकल डिस्पेन्सरी आणि बाकी सगळे पब्लीक प्लेसीस आहा तेजेर क्लिनअप ड्रायव्ह गेल्लो. पंचायतीचे पंच मेंबर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, ग्रामस्थ तशेंच आमचे कॅमाचे ऑफिसर्स सगळे उपस्थित आसले आणि आमी अरावंड 30-40 बॅग्स कचरो लागीं केला. जेतूर खुबश्यो गजाली इनवॉल्व आहा. प्लास्टीक, पेपर, इवन थोडे आमकां मास्क, सिरेंजीस, इवन ग्लास बॉटल्स, बल्ब अश्यो खुबश्यो हजारडियस गजाली इवन ई वेस्टूय मेळ्ळा. सो आमी एक ह्या ओकेजनाचेर एक लोकांक एक अपील करता की पंचायत आपलो एक रोल करतात, आपली एक काम आहा, जबाबदारी आहा ती निभयतात. ते घरा वचून कचरो लागीं करप हे तेंच्यो रेगुलर गजाली करतात. सो नागरिकांची जबाबदारी आपूण नागरिकांनी समजून घेवपा जाय आणि जो आपलो जो गार्बेज जनरेट जाता घरा कडेन तो प्रॉपर डिस्पोज करपा लागून आपूण प्रॉपर एका जाग्यार घरान सांठोवन दवरून जो पंचायतीचे लेबर्स आसता, कॉन्ट्रॅक्टर आसता तांकां दिवन तेजो प्रॉपर डिस्पोजल जातलो हेजी काळजी घेवपाक जाय. आणि हे भायर डिस्पोज करप लायक आतां आमी ज्यो गजाली भायर डिस्पोज करता त्यो आमच्या गटारांनी व्हांवोन न्हंयन दर्यान मेळोन आमकांच परतून हार्म करता, आमच्या जनावरांक, आमच्या पर्यावरणाक हार्म करता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आमी एलिमिनेट करपाक जाय आणि प्रॉपर कचऱ्याचो आपलो डिस्पोजल जातलो हेजी काळजी घेवपाक जाय. सो हीच आमची विनंती आमचे कडल्यान सगळ्यांक अपील आहा की आपलो कचरो आणि आपले पर्यावरण सारकी हेजी जबाबदारी घेवपाक जाय आणि तेजो प्रॉपर डिस्पोजल करपाक जाय. आयज आमी आमच्या वेळग्या पंचायतीचे खूब ऋणी आसा की तांच्यांनी आमकां भरपूर अशी मदत केली ह्या ऑर्गनायज करपाक, ड्रायव्ह ऑर्गनायज करपाक.
सो आमी तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी आमी अशेंच फुडें तेंच्या वांगडा प्रोग्राम करतले, क्लीनअप ड्रायव्स आनी आमी बाकीच्यो गजाली ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्स आनी अवेरनेस ऑन ई वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मॅनेजमेंट ह्यो गजाली करता. सो आमी अशें तेंच्या वांगडा फुडें हें करतले आनी आमी पर्यावरणा खातीर सदांच अवेलेबल आसतले. थँक्यू. आयज आमी आसा वेगळ्या गांवान. हांव वेगळ्या पंचायतीचो सरपंच मुकेश घाटवळ आनी म्हाज्या वांगडा आसा म्हाजे डेप्युटी सरपंच, आमचे गांवचे नागरीक, तशेंच कॅम्प ग्रूप ऑफ कंपनीचे तेंचे फूल कंपनी. ती आयज खरोखरूच म्हाका आयज उमेद दिसता की आयज तेंच्यांनी कंपनीची तेंचे ती कंपनी हांगा आमच्या गांवां हे बारीकशा खेड्या गांवान येवन आयज हांगा गांव क्लीन करपाक तेंच्यांनी वेगळ्या पंचायत सिलेक्ट केली. आयज हांव तेंच्या ऋणी आसा आनी तेंचे आभार मानता हांव तेंचे, की खरेंच तेंच्यांनी आयज खूब बरें काम केलें. काल 2 दिसां पयलींच जो पावस येवन आमच्या रस्त्यार जी घाण जाल्ली सगळी, खूब रस्त्यार कचरो येयल्लो, तो आमी काडपाचे आसले, पूण तेच्या पयलीं ते आमकां एप्रोच जावन आमचे कडेन येयले आनी आमी कचरो क्लीन करपाक येता म्हणून सांगलें. आनी तेंच्यांनी खरेंच आयज ना म्हटल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 40-50 एक पिशे तेंच्यांनी कचरो भरलेलो आसा हांगा. हांव तेंच्या खरेंच ऋणी आहा तेंच्या हितून आनी हांव तेंचे कडेन मागता की अशेंच तुमी कॅम्प घेवचो. हांव सदांच तुमकां हेल्प करतलो, आमी तुमच्या कडेन आसतलेच. तुमी ह्यान फुडें परत म्हयन्यान येतले जाल्यार आमी तुमच्या कडेन आसतले. हो बरो एक हें केला तुमी आमच्या गांवांत. हांव तुमचे उपकारी आसा खूबच. वेळग्या हांगासरल्या क्लेनिनेस ड्रायव्हा उपरांत आतां पळोवया पाडशें हांगा जागतीक पर्यावरण दिसा निमतान कॅम्प तर्फे आयोजीत केलेल्या प्लांटेशन ड्रायव्हाक लोकांनी कसो रिस्पॉन्स दिला ते. येवकार तुमकां. आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आनी आमी आसा पार्शा भागान आनी आमच्या वांगडा आसा कॅम्प, जी सर्वीस तुमी पयली आसतली फाटल्या कितलींशीं वर्सां गोंया खातीर काम करता. आनी तेंच्यांनी एक असो इनिशिएटीव घेतली की पार्शा भागान एका डोंगरार तांच्यांनी एका गांवांतल्या एकट्या मनशा वांगडा पार्टनरशीप करून थंय 500 झाडां लावपाचो तेंचो एक प्लॅन आसा. तेंच्या कडेन आमी जाणून घेवया तेंचो कॅम्प. तुमच्या खातीर एनवायरमेंट डे स्पेशल कित्याक आसता? म्हजे खातीर एनवायरमेंट डे स्पेशल कित्याक 2005 हांव एनवायरमेंटाचें काम करतां. आनी फर्स्ट आमची टॉयलेट तुमी सगळे जाणां गोंयकार आनी एंटायर इंडिया नाव अपार्ट फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड वायड ऑल्सो पीपल नोज अबावट कॅम्प. कॅम्पान एनवायरमेंटाक लागून कितें केलां, पयलें टॉयलेट हाडलें, मागीर हावजकीपींग, गार्बेज कलेक्शन, मागीर रेमेडिएशन ज्यो लेगसी वेस्ट आहले ते केले, आनी मागीर आतां ई वेस्ट चालू केले आमी. आनी रिवर क्लिनींग करपाचो आमी इनिशिएटीव घेतलेलो लास्ट 2 वर्सां जालीं. आनी हे वर्साक हांवें कितें चिंतलें, आमचें उदक इतलें पडटा बट तें उदक दोंगरांनी या आमचे जमनीर पडटा आनी तें व्हांवून वता. म्हणून चिंतलें आमी एक 500 झाडां लावपाक, बट जागो मेळनासलो. मागीर म्हज्या फ्रेंडाक हांवें कॉन्टेक्ट केलो आनी ही एंड मी एसोसिएट लास्ट 10 years. सो तो एग्रीकल्चराचे जायतीं कामां करपाक आसा. सो ताका हांवें म्हणलें, आरे सालगांवकर बाब, आमी अशें करपाक म्हजी इनिशिएटीव आसा, हांव झाडां लावपाक सोदतां म्हणून. ते म्हणपाक लागले म्हजे पार्शे हिंगा बरी जमीन आसा आनी तेणें म्हाका हाडून दाखयली. आनी आय वॉज सो एक्सायटेड टू न्हू ह्या दोंगरार कितें तरी करपाक जाय म्हणून. आनी आयज वर्ल्ड एनवायरमेंटाचे डेयान अनुसार हांवें डिसायड केलें की आमी ही झाडां लावया म्हणून. आतां आमी हिंगा झाडां कित्याक लायता, हें उदक पडटा तें वयर झाडांक मेवतलें या तेजे सरावंडींग आमी खड्डे मारता. ऑलमोस्ट 2000 खड्डे मारपाचो आमचो प्लॅन आसा हिंगा. सो उदक पडलें तें खड्ड्यान वयतलें आनी जमनीर तें उरतलें आनी जमनीर ही पळय आतां आमकां हीट आसा ती मेंटेन जातली. ओके. अशें तुमी आयजूच हांगाच प्रोग्राम केला काय आनी खंयच्या भागान केला? आमी क्लिनींग ड्रायव्ह केल्ले आसा, साखळी एक पंचायती, कारापुरा पंचायतीन केल्ले आसा.
मागीर माजोड्डा आमी केल्ले आसा. थिंगा आमचे भुरगे ऑलरेडी मॉर्निंगसन चालू आसा. सो अशें क्लिनींग ड्रायव्ह तर आमचे चलत आसता. ई वेस्ट ड्रायव्ह स्कुलांनी चलता आमचे. सो अवेरनेस अबावट मिन्स एनवायरमेंट. सो एनवायरमेंट आमी लास्ट इयर 2 वर्सां आदी आमी ट्यूबलायट क्रशिंग मशीन हाडले. ते इंडियन फर्स्ट मशीन हाडले. सो आय लव टू गेट समथींग न्यू फॉर माय मदरलँड एंड माय कंट्री. फक्त बिझनेसूच ना पण बिझनेसा वांगडा तुमी गोंयचे एनवायरमेंट कशें प्रोटेक्ट करूंक जाय हें एक तुमी सांगता. ना आमचे बिझनेस म्हणल्यार पळय दुसरे व्हडल्यो व्हडल्यो गोंयान कंपनी आसा बट दे आर जस्ट टॉक. दे एक्चुअल कांयच ना. आमचें कितें आसा आमी धाकटी कंपनी. वी आर ग्रोईंग कंपनी बट वॉट एवर वी जनरेट रेवेन्यू we make sure that revenue goes to people also. And now we have from last 2 years we have decided to for environment also. And we are contributing something at least from our side like CAM group of company. Machine सांगले तुमकां. मागीर ही झाडां लावपाची आसा. अशें आमी टॉयलेट बांदता. जायते इनिशिएटीव घेतलेले आसा. आमी एक पळयलां की इवन प्रायम मिनिस्टर मोदीचो नारो आसता की रिगार्डींग एनवायरमेंट आसता नाजाल्यार बायो टॉयलेट्साचे बद्दल ते उलयता. आणि गोंयानूय BJPचें सरकार आसा. तुमी एक वेळ एक सरकारा वांगडा कामूय केलें आसतलें. गव्हर्मेंट खरेंच सिरियस आसा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा खातीर. ओपन डेफिकेशनाचें समाधान आमचे मोदींजीन जे इनिशिएटीव घेतलेले आसा ते वर्ल्डाचो खंयचोच प्रायम मिनिस्टर या प्रेसिडेंटान घेवंक ना. आय एम प्रावड वी हॅव सच अ ग्रेट लिडर इन कंट्री. आनी आमचो CM जो आसा तेणें तुमकां पळय आख्खे गोंय माणकुलेशें गोंय आसा बट टॉयलेटान प्रॉब्लेम आसलो. हांवें लास्ट टायम तुमकां एक इंटरव्यून सांगलें आसा. केपें एक जाग्यार गेलो. ती एक लेडी येयली 60 वर्सां जाली आनी ती सांगपाक लागली तुमचे CMाक वचून थँक्यू म्हणा आमकां आमचो फर्स्ट टॉयलेट मेळलो म्हणून. अशें एनवायरमेंटाचे जायते इनिशिएटीव घेता गव्हर्मेंट आनी करता. बट आमी कितें आसा आमी गव्हर्मेंटाचेर घालून दिता. ते इंडिविज्युअल अशें आतां आमी आसा या इंडिविज्युअल कोण येयलो फुडें येवन तेंच्यांनी हातबोट लावलें गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक. आमच्या गोंयांक क्लीन आनी सुंदर ग्रीनरी उरपाक शकता. टॉयलेट जालेत पण टॉयलेट सोडून गव्हर्मेंटान तुमच्या वांगडा अशें खंयचे वांगडा तुमच्या वांगडा काम केलेलें आनी खंयच्या भागान. एनवायरमेंट म्हणल्यार लेगसी वेस्ट आसली पळय लास्ट 20 years कोणेच तेजेर ध्यान दिवंक ना. आमचो दोतोर प्रमोद सावंत सरान इनिशिएटीव घेवन लेगसी वेस्ट ऑलमोस्ट 12 जाग्यार क्लियर केली. ओके आतां 2 मेजर उरल्या तेजे. एक सनसोडा उरलेलो आसा तोय कमींग डेज म्हणल्यार कंप्लीट जातलो. आनी ते तांकां कित्याक जरूर आसा पळय आमी लेगसी वेस्ट म्हणटा लेगसी हाडून घालता आनी तेचे ते लिचड वचून दर्यान वचून नुस्तें खातलें एनवायरमेंटान या फिशरीसाक सगल्यांक त्रास जावपाक शकता. सो ताका लागून ऑलरेडी गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतलेली आसा. आनी आमचो दोतोर डायनामीक आसा आतां ताका फूल टर्म हें मेळिल्लें आसा आनी तो करतलो म्हणून आमकां आशा आसा. हे तुमचे भाटकल्ली गेली झाडां हांगा लायल्यात तुमी. आमी हांगा काजूचे मेन उत्पन्न आमचें हे काजूचे आनी पणसाचे आहात, आंबे आहात आनी जांबळी आहात, परत तिरफां अशे भिंडी आहात आनी आनी बारीक बारीक आहात. ही मेन झाडां. लोकांनी काजी सोंपले म्हणून घरां आहात. पूण आमी कितें करता आतां भेंडपाक सुरू केला. आतां जे बुश कटींग केलें न्हू जाल्यार तेचो मेंटेनन्स कमी येतलो आनी काजींक वारो मिरो बरो गळटलो आनी तेतून आमकां खूब प्रॉफीट जातलें. आनी वयल्यान फाटले मागीर जे आमी बेंदपाक वयता न्हू तो आमचो खर्च वाटावतलो. आतां जरच सुरू करा म्हणजे आमी ऑलरेडी 1 तारखेच्यान सुरू केले. लोक अशें लेट करतात सुरवात काजू सिजन त्या टायमार करतात पूण एक्चुअली ते फेब्रुवारीनूच वयर येतात आनी म्हाजे काजी बेंदूंक जाय म्हणून बोवाळ करतात आनी तेतून मागीर ते फ्लवरींग वयता, परत तेका कीड लागता अशें म्हणून ते आमचे काजीचें उत्पन्न घडटा. आतां जर सुरू केलें न्हू जाल्यार हांव ठामपणान सांगता
की जानेवारीचे 1 तारखेक तुमकां काजूचो मुठ्ठो खावंक गावतलो. पूण आतां सपोज मेल्ले बीन जाल्यार परतून पावसान जातात न्ही ते. बरोबर आहा, पूण पावसान परत कमी जातली न्हू. एकदम व्हडले बेंडच्या पेक्षा आनी परत तुमी कितें करप, आतां काजीत बेश्टे बेळना अशें ना. आतां भितर वयर येयले तुमी एक पोरूस करा, इंटरक्रॉप करा, खंय तरी दोडगी, तवशी ही अशी लायात जेणे करून तुमकां वयर काजींनी येवन तुमकां आवड जातली. कितें तरी आपले झाडां आहा, थोडे भेंडे लाया पावसान, अशें थोडे ल्हानशे ल्हान एक पोरूस करशात न्हू. एकाच थंय करूं नाका, कित्याक तर बाकी रानटी जनावरांचो हें आसता. म्हणून वर्साच्या वर्सा जागो चेंज करा आनी तेतून मागीर तुमकां तें हें जातलें. नाल्यार काय कशें जाता, तुमी म्हणटाले रानटी जनावर घेतले हें जातलें, पूण पयलीं ज्या टायमार तुमी फस्ट स्टार्टींग हें करतात तेन्ना तुमकां कांयच म्हणजे जनावरांक सुद्दां खबर नासता की थंय कितें खावपाक आहा म्हणून. मागीर तशी प्रत्येक रान म्हटलें काय तुमकां खूब जागो आसता, तुमी प्रत्येक जागे बलदीत रावपाचें जेणे करून तुमकां ते प्रॉडक्ट गावतले. हे जे कॅम्प जे आसा ते तुमचे कशे कॉन्टेक्टान आयले आनी ते सद्याक कितें करता? कॅम्प ही हावस किपींग हे इंडस्ट्रीज आहा, तेंचे बरोबर आमी सनबर्न पार्टीचे हावस किपींग बी तांकां हेल्प करता. आनी आमी तेंचे खुबशे जे हे प्रोग्राम आसता तेन्ना आमी तांकां खूब तेंचे क्लिनलीनेस हे ते आसता तेन्ना आमी लेबर सप्लाय करता. आनी आमचे एक कमीत ते 20 वर्साचे बरे संबंद आहात. आनी ते संबंदान आमी प्रामाणीक काम केलें म्हणून तेंच्यांनी आयज आमकां हे कामाची हे दिले, म्हणजे एवॉर्ड दिले, पावती कशी. तेंच्यांनी सद्या कितें हेल्प केला तुमकां आतां? सद्या आमकां तेंच्यांनी ह्यो प्रोग्राम सगळो अरेंजमेंट करपाक तेंचीच आमकां खूब हेल्प जाल्या. तेंच्यांनी प्लांट दिल्या, तांकां परत तेंचे मेंटेनन्स करपाक सारें दिलां, परत तेंची कॅर घेतपाक हें केलें. म्हणून असो तेंच्यांनी हे झाडां दत्तकच घेतलेल्या बरी आहात. 500 झाडां तेंच्यांनी दत्तक घेतल्यात आनी आमच्या ह्या दोंगरार 500 झाडां ह्या वर्सा लावन आमी ती जगोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी म्हाका जबाबदारी दिल्या. आनी फुडल्या वर्सा जर बरें जालें जाल्यार ती झाडां आहात ती पळोवपाक येतले. आमी लावपाक येवचे ना, तर तेंक पळोवपाक आनी तांकां कितें जाय हे विचारपाक येतले. म्हणजे अशें म्हाजें हें आहा. म्हणजे नाल्यार कितें करता आमी महोत्सव साजरे करता आनी वयता आनी मागीर तें झाड आहा काय ना तें कोण ना पळयना. म्हणून हांव लोकांक सुद्दां सांगता की हांव उलयतां तें करून दाखयता. तुमी फुडल्या वर्सा सुद्दां म्हाका चॅलेंजिनान विचारूंक जाय, तूं 500 झाडां लायल्याय ती खंय, ती हांव तुमकां दाखोवंक शकता. आनी अशें जेन्ना हांव करूंक दाखयतलो तेन्नाच म्हाज्या खरें कार्याची पावती आसतली. पूण तुमच्या गांवांतल्या लोकांक कितलो फायदो जाता तुमच्या इनिशिएटिव्हाचो? गांवांतल्या लोकांचें कशें आहा, जो पर्यंत धमाको जायना तो पर्यंत गांवांतल्यांक कळना. आनी ह्यो सुद्दां आतां एक आमी बारीकसो धमाको केला की लोक कानानसून जागूच रावंक जाय. अशें जे कोण म्हाका फॉलो करतात अशे 10 शेतकार आहा, ते ऑलरेडी काजींनी वचोन काजी बेंडपाक सुरू केले. आनी जेंकां करपाची इच्छा ना ते गांवांत बसून टोकनाय करतले, तेंचो काय आमकां पर्याय ना. तुम्ही कसले तरी प्रॉडक्ट बीन विकता न्हू सगळे शेतातले? आमी अंदू हांवें सनफ्लावर केल्ली, इंटरक्रॉप म्हणून हळद केली, आलें केले आनी मके केल्ले. अशें आमी सकयल एक शेतानूय वांयगण शेतानूय म्हाजें फार्म आहा, थंयसरूय हांव ते म्हाका भेणे वर्साचे 12 म्हयने हांव भाजी खाता ऑर्गेनीक करून, जेणे करून हांव भायले किटनाशक बीन मारलेले भाजी बारा जाल्यार ती केन्नाच हाडिना, घरचीच भाजी खाता. आनी हांवूय म्हाजें एग्जाम्पल घेवन गांवांतले लोक आतां मातशे फुडें चल्ले. पूण कशें आहा, जो पर्यंत तांकां मनानसून कळना तो पर्यंत आमी कितें करून तांकां जागृताय करूंक शकना. तुमचे फ्युचर प्लॅन कितें आसात? आमचे फ्युचर प्लॅन म्हणल्यार कितें,
जितले जाता तितले विथ हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट झिरो वेस्ट स्टेट करपाची आमी ऑलरेडी इनिशिएटीव घेतलेले आसा. सांखळी घेतलेली आसा, माजोड्डा घेतलेली आसा, पेडणे तालुक्यान घेतलेली आसा, काणकोणा आतां आमी चालू करपाचें आसा, सांगे चालू करपाचें आसा. झिरो वेस्ट म्हणल्यार आमी जो क्रिएट करता प्लास्टीक हें करता तें प्रॉपर डेस्टिनेशनाचेर तेजो डिस्पोज जावपाक जाय. ते आमचे आसा आनी आमचे डॉक्टर सर CM सराची इनिशिएटीव आसा. आमी जितले कचरो जो मुफ्त गोवा करपाचे ग्रीनर गोवा तेतून आमकां सहभागी जावन वॉट एवर कंट्रिब्युशन फ्रॉम आवर सायड कॅम ग्रुप ऑफ कंपनीचे सायडीन ते रेमिडेशनाक जावं, टॉयलेट बांदपाचें जावं, मागीर बीच क्लिनींग करपाचें जावं, रिवर क्लिनींग प्लास्टीक फ्री करपाचें जावं, अशीं झाडां लावपाची जे विजन आसा आमचें. ह्या वर्साक आमी 500 लायल्यात. नेक्स्ट इयराक आमचो प्लॅन आसतलो 1000 लावपाची. हें आमी कंटिन्यूस दवरतले आतां हॅन्सफोन. पण आयज तुमी जी झाडां आयज एनवायरमेंट डे म्हणून पूण आनी फुडले वर्सभर तुमी हांगा येतले तरी काय येवचे ना कशें पळयतले तुमी? आमचो प्लॅन आसा एवरी मंथ हिंगा येवन पळोवपाक ती कशी ग्रो जाता तेका. आनी तेका आमी ऑलरेडी फंडींग केल्लें आसा. सालगांवकर बाबाक आमी सांगलें आसा तुमी तेंचे कॅर घेया आनी आमी येवन पळोवन आमकां ती फळां खावपाक मेळपाक जाय विथीन 3-4 years. आनी ते आमचे आनी आमकां एक्सपेक्टेशन आसा सालगांवकर बाब हेंचो कॅर घेतले म्हणून. आमी अशें न्हू पयशे दिले लायले आनी गेले न्हू. आमी एवरी मंथ आमची टीम आसा 400 लोकांची आमचे कॅम्प ऑफ ग्रुप कंपनीज ते सगळे येवन कोण ना ग्रुपींग केल्ले आसा आमी ते येतले आनी पळोवन येतले. सी अदर पीपल दे टॉक, वी डू एंड शो एंड वी परफॉर्म. ओके. तुमी जेन्ना उदकाचें सांगता पळय न्हंयन जो कचरो आसा तो काडपा कडेन कितें प्लॅन आसा तुमचे? आमी ऑलरेडी मशिनरी इन्वेस्ट केल्ले आसा मशिनरीन. आतां आमी दर्यो हुंचो या रिवर हुंची ती चालू आसा. लेक हुंचे WRD आमकां लेक दिता हुंचे ते दाखोवन आमची जी मशिनरी अशी आसा रेमिडेशन कशें करता आमी स्क्रिनींग मशीन जो डायरेक्ट कचरो भितर येतलो रिवरान तो भायर काडपाची कशी आसा ती आमी ऑलरेडी मशिनरी इम्पोर्ट केल्ली आसा स्विडनानसून. आनी गव्हर्मेंटाचो साथ मेळलो आमकां आनी अशें आमचे दोतोराचें विजन आसा ते क्लीन करपाचें गोंयांत प्लास्टीक. सो म्हाका खात्री आसा आमकां कमींग डेज वी वील सक्सेस इन दॅट. तुमची एक मॅसेज लोकां खातीर आनी स्पेशली जे कोण प्लास्टीक बीन उडयता तांच्या खातीर कितें आसा? मॅसेज हीच आसा तुमी प्लास्टिकाच्यो वस्तू हाडटा आतां जायत्यो तुमकां बायोडायडेबल हे मेळिल्ले मटेरियल अवेलेबल आसा. एवॉयड करा प्लास्टीक जितलें जाता तितलें. आनी तुमी ते हाडटा उदकाची बॉटली वगैरे तुमी ते प्रॉपर डिस्पोज करा. तीच म्हजी मागणी आसा. आनीक तुमी आनी आमी आनी गव्हर्मेंट मेळोन एक नवें गोंय ग्रीनर गोंय अशें करून दाखोवया. Sir, why are you associated with CAM? You see, Kaitan, my name is John Fernandez, and Kaitan, I have been friends with Kaitan for a very long time, and I am associated work-wise with CAM since 2008. So, in the setting up of different companies, so is different companies. And one thing I can say for CAM Industries and for Kaitan Fernandez, he is never satisfied. तो केन्नाच खोशी जावन एक कितें केल्या उपरांत एक कंपनी केल्या उपरांत खोशी जावन उगी बसपी मनीस न्हू. तो सदांच
आनी कितें करपाचें आनी गोंयच्या उदारपणाक कितें करपाचें तो सदांच चिंतून आसता तो. आनी आजून पासून गोंयकारांनी पळयलां आसतलें तेणें कितें कितें केलां पळय तें. टू सम अप एवरीथींग एंड लायक कॅम्स मोटो इज की while others talk, CAM does and delivers. Okay. So, Especially in the fields of environment. especially in the fields of environment. प्लांटेशन ड्रायव्हा उपरांत कॅम्प ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि माजोर्डा हांगासरल्या थळाव्यांनी जागतीक पर्यावरण दीस कसो साजरो केलो ते पळोवया. Hi, good morning. My name is Abigail Fernandez. I work with CAM Industrial Services. CAM Industrial Services is a waste management and sanitation company that's working actively in Goa in various fields related to the two subjects. Today is World Environment Day, and on this day, we felt it was the need of the hour to conduct some cleanup drives in different parts of Goa so that we can bring some awareness to the issues of littering and black spots that are growing in Goa. So today we are here in Majorda. Majorda, we are on the beach road. We have started from the entrance of the beach and we are heading inwards into the village, collecting waste along the streets. Majorda is a really popular tourist destination, and as you can see, it is completely littered with cigarette packets, gutka packets, plastic bottles, and it's really a sad sight to watch. So as an organization, we felt it is our responsibility to make small efforts towards this, towards cleaning up our state. We are also doing this in collaboration and with permission from the village panchayat that we are working with to have a cleaner Majorda and in turn a cleaner state of Goa. कॅम्प ग्रुप ऑफ कंपनीज तर्फे आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी पळयले की बेळग्या, माजोर्डा आणि पार्शा हांगासर 3 प्रकारचे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केल्ले. तुमकां सगळ्यांक जागतीक पर्यावरण दिसाची खूब खूब परबी. पळयत रावात प्रुडंट.